उतर तुझे ऐकू काशिता सोम्या तुका घेवका लालिता बेतीस येऊन तुझ्या जीवनात बागेता सोम्या तुझे तया एकवटा नामा सोम्या नामा तुका जीवना तुझ्या दृढ माका नामा सोम्या नामा तुका जीवना तुझ्या दृढ माका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक धर्म संवसारांत आसा तर ताचो एकच उद्देश तें जावन आसा बरो संबंध आनी देवाचें पवित्रपण आमचे थंय ताचो मोग आमचे थंय आनी एकामेका थंय दाखोवचो. त्या देखून आयच्या वांजेलांत आनी आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा देवाचो उपदेश आनी देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरी जाय आनी त्या दळा काळजांतावन बरेंच येतलें भायर ना तर राग हगे मोसोर हें सगळें भायर येतलें म्हणून. त्या देखून आज आमी मागया एक बरें उदार काळीज रचून दी देवा म्हणून आनी देवा लागीं आमी काकुळत मागया साबारपटी आमचें काळीज आमी सांबाळूंक ना. आमच्या काळजांतावन मोग दयाळाय खालतेपण येवच्या बदलाक राग हगे मोसोर येवन आमचे संबंध बिगाडल्यात. आमचे मदें मनस्ताप जाला आनी आमी एकामेका वळखोवच्या बदलाक एकामेकांतल्यान पयस जाल्या. तर आज आमच्यो अस्कतकयो सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा लागीं काकुळत मागोवन हे मिसाचें बलिदान फावो ते भेटोवच्याक आमचें अंतस्करणां आनी काळीज नितळ करया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळत सोम्या काकुळत क्रिस्ता काकुळत क्रिस्ता काकुळत सोम्या काकुळत सोम्या काकुळत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सुविस्फुरात
देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तू वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमियाची सुखिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराची पाकाताय आमची ठाकूर तू बापाच्या उज्यात पोचला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमीन 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 प्रार्थोया सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजतात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मायपासान बाळगून दवर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना द्वितीयम पुस्तकांतलें वाचप तोळ मोयजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो आनी आतां हे इज्रायला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा जे कितें हांव तुमकां फरमयतां तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळय नासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय आनी सर्वेस्पर तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय ते सत्रायन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया ह्या सर कायद्या विशयांत आयकून लोक म्हणटलो हे वर्ते परजेक असलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना तुमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्याय राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसात देवाचें उतर देवाचें उदोदका सर्वेस्परा तुमच्या पवित्रंबान वस्ती करून कोणाक
सर्वेस्पुरा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक पावूसा जो कोण नितळजिनीची येता न्यायनीतीन सरता काळजाता सरतोलयता आपले जिबेन पेल्यासून निस्कुच्चार उलयना हसल्याक फावो जाता सर्वेस्पुरा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक पावूसा जो कोण पेल्या कसलो अन्याय करिना सेजरचे नाव पाठ करिना जो कोण अन्या मनशा काटळता देविरातेच्या मानान लेता असल्याक फावो जाता सर्वेस्पुरा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक फावूसा जाका कष्ट नष्ट कितें त्रोव उतराक सुकाना रिंग दिता पूण वाड घेना आनी निरप्रद्यवय लोन्स खायना हसल्याक फावो जाता सर्वेस्पुरा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक पावूसा सर्वेस्पुरा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक फावूसा सा जोकोबाच्या पत्रांतले वाचप भावां भयणीनो हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीतावन येता सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापातावन तें देंवून येता त्या बापातय बदलावण ना बदलावणाचे सवळी लेगून ना ताजे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफात ताणें आमकां जल्म दिला देवान तुमचे थंय लायला आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया देवाचें उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वसातावन पयस रावचें देवाचें उतार हें देवाचें उदोकार हालेलुया 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 ताजे सगळे रचनेन प्रथम फळां आमी जावच्या ताजे स्वंत कुशेन सताच्या उतरा मरिफात बापान आमकां रचल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फरिसेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे
जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिझेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजी प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वचोन आयल्या उपरांत नाल्या करीत जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काशाचीं आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फरिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, खापाट्यानो, साहस तें इजाया प्रवादीन तुमच्या विशयान प्रवाद करन म्हणलें. ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थतांनी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडून सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजी तुमी धरल्यात. परत्यान एक पावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका, तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, सोरी, खून, व्यभिचार, दुस्वाट, खोटेपण, कापाटीपण, बास्कळपण, मोसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. हें सर वायट मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचे उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. शुभ वर्तमाना वरवीं बगसो आमचीं पातकां. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें काळीज आमकां मस्त गरजेचें. जर काळीज रावलें आमचो जीव रावलो. तशेंच आत्मीक जिवितांत जर आमचें आत्मीक काळीज रावलें थंयसर कुसाडायस भायर येता म्हणून आज जेजू सांगता आमकां. त्या देखून मातेवाचो वांजेल आमकां सांगता अध्याय 6 ओळ 21, जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसा म्हणून. म्हजें दिर्वें कशेलें म्हणून हांवें समजून घे जाय. म्हज्या काळजांत कसलें दिर्वें आसा, म्हजें काळीज कित्याक अत्रेकता. म्हजें काळीज देवाच्या उतराक, देवाच्या मोगाक अत्रेकता गी ह्या संवसारांच्या बुलवण्यांक. म्हजें काळीज म्हज्याच स्वार्थाक, म्हज्याच आबलेशाक, म्हज्याच मानाक, वडविकेक आशेता गी ह्या सेवा दिवंक आशेता. हें हांवें पारखुचें गरज आसा. मुन्याचो बूक म्हणटा अध्याय 3 ओळ 5, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुकाच बुद्धवंत म्हूण तुज्याच बुद्धवंतकायेचेर पातयेवन रावनाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पराचेर केदाळा म्हजें गमान आसना, ते दाळा सर्वेस्पर मोग म्हूण म्हाका समजना. केदाळा सर्वेस्पराचो मोग म्हज्या काळजांत आसना. हांव म्हज्याच मतीचेर, म्हज्याच स्वार्थाचेर, म्हज्याच बुद्धवंतकायेचेर पातयेवन रावता आनी म्हजें काळीज दाड्डेता. आनी दाड्डेल्ल्या काळजाक कितलेंय कुरपा वतल्यारय भितर वचना. त्या देखून मुन्याचो बूक म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून तुजें काळीज सारकें करनत राव म्हणून. थंयसर मोग संतोश आसतलो. आनी त्या देखून किर्तन 51 दाविदाचें किर्तन वाक्या 10 बऱ्या तरेन म्हणटा, एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी एक नवो तिरत्म म्हजे थंय तूं घाल म्हणून. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आत्मो, देवाचें एक निर्मळ काळीज देवान तर म्हजे थंय रचलें. 8 बागी मदें एक बाग म्हणटा नितळ काळजाची बागी ती देवाक पळयतली म्हणून. आनी एक देवूच जर नितळ काळीज मनशाक रचता तर आजून चड संतोश. कित्याक देवूच तुज्या काळजाची भलायकी,
तुज्या आत्म्याचें दादोसपण तो पळयता म्हणून जालें. त्या देखून किर्तनकारान मागल्ले बरी आमी मागोवंक शिक जाय. एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका तो रस देवा, म्हजे थंय तूं बरो एक तिरोत्मो घाल देवा म्हणून. आनी किर्तन 73 वाक्य 26 अशें म्हणटा, म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें कडप आनी म्हजें दायज म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी सर्वेस्पराचो वांटो म्हणून विळापाचो बूक सांगता. त्या देखून हांगासर किर्तनी म्हणटा देवूच म्हजें दायज म्हणून. दायज म्हळ्यार वांटो, म्हजो आत्मो देवाचो वांटो देखून देवूच तो, आनी देवाचो आत्मो देवाचो वांटो म्हजे थंय आसा. आनी ह्या कारणा पासत मुन्याचो बूक अध्याय 4 ओळ 23 आमकां अशें म्हणटा, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तातूंत आसात जिविताच्यो झरी. जर हांव बरें करून काळीज म्हजें राखतां थंय हांव जिविताच्यो झरी वळटात. आनी जिविताच्यो झरी कशें वळटात? मोगा मुखांत्र, एक बरें उतरा मुखांत्र, हेरांच्या सेवे मुखांत्र, दयाळ्या मुखांत्र, बोगसोन्या मुखांत्र. त्या देखून मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, मोग बडाय उलयना म्हणून आमी कोरीतकारान बरयल्लो पयलो बूक अध्याय 13 ओळ 4 ते 8 म्हणसर आमी वाचता. 15 थंयसर बरे गूण शेगूण मोगाचे गूण थंयसर बरयल्यात, 15 आसात. तुमी घरा वचून वाचा. आनी अशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें काळीज सांबाळूंक, म्हज्या काळजांत देवाचो मोग येवंक हांवें कितें करी जाय म्हणून आयची तिनूय वाचपां आमकां सांगतात. तिनूय वाचपां आमकां सांगतात. पयलें वाचप सांगता देवाचे उपादेश तुमी पाळा म्हणून. आनी देवाच्या उपादेशांत कितें आसा? 3 उपादेश देवाचो मोग करच्या विशयांत आसात, तर 7 उपादेश एकामेकाचो मोग करच्या विशयांत आसात. आवय बापायक मान दी, जिवेशी मारी नाका, फोर्सांक सांगनाका, पेल्याच्यो वस्तूची आशा करिनाका, अशें सगळे पेल्या विशयांत थंयसर बरयलां. आनी अशें म्हज्या काळजांत हांव न्हू पेल्याचो हुस्को ये जाय, नाहीतर आमी आमच्याच स्वार्थान भरतां म्हणून आमकां पयलें वचप सांगता. आनी अशें जाल्ल्यांक थंयसर आशिर्वाद आसा. देवाचे उपादेश पाळटल्यांक आशिर्वाद आसा. कसलो आशिर्वाद? अपूर्बायन थंयसर सांगलां, तो आशिर्वाद जावन आसा तो आशिर्वाद जावन आसा. हांगासर पळया, तो लोक शाणेपण आनी जाणवयान आनी शाणेपणान भरतेलो, आनी सगळो लोक तांकां पळोवन म्हणटलो, हे वर्ते परजेक आसली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयच्याय परजेक ना. एक म्हळ्यार तुका दुसऱ्या परजेत हांव मान मेळटलो. तुका आनी म्हाका दुसऱ्या परजेत हांव कितें मेळटलें? सन्मान मेळटलो. आनी अशें आसतना सर्वेस्पर कितें म्हणटा? सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसतलो. पळया, केदळा आमी उपादेश पळटा, केदळा आमचें काळीज देवाच्या मोगान भरूंक प्रयत्न करता. सर्वेस्पर आमकां लागींच आसतलो, कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळजांत तो आसतलो. आनी आमी ताका उलो मारतना तो आयकतलो. आमची मागणी थोडे फावटी आयकनात. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या स्वार्थान भरलेलीं आसता आनी आमची मागणी स्वार्थाची जावन आसतात. आमी हेरां पासत आमी युनिवर्सल जाय. त्या देखून कॅथोलीक म्हळ्यार युनिवर्सल, सगळ्या संवसाराक. त्या देखून आमी सगळ्या संवसाराची जाय. जेजूचे ल्हान फूल तेरेज, त्या देखून फकत 24 वर्सांचे आसतना जाल्यार तिणें आपणाचें चिंतूंक ना, इगर्ज माताचें चिंतलें आनी सगळ्या संवसाराचें चिंतलें. देखून मिसांवां पासत ती मागोवन बसली आनी आपणाचें हरी एक दूख, हरी एक कंत मिसांवां खातीर तिणें समर्पिलें. आनी अशें इगर्ज माते विशयांत, सगळ्या संवसारा विशयांत, सोडवणे विशयांत तिणें चिंतलें. तशें आमचें चिंतप आमचें तावन भायर ये जाय आनी सगळ्या संवसारा पासत म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कसलें करियेत की हांवें कशें एक सेवा दिवयेत म्हणून हांवें चिंती जाय. आनी हाका देवाचे उपादेश आमकां गरज, देवाच्या मोगान आमी भरचें गरज. देवाचे उपदेश पाळतना
आमची मागणी देव आयकता आनी आमकां जाय अशी कृपा आनी बोळ तो दिता. त्या देखून दुसऱ्या वचपांत हांगासर जाकोबाच्या पत्रांतले वचप थंयसर अपुर्बायन सांगता हर एक देणी उत्तम देणी देवातावन सर्गीतावन येतात आनी सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन असल्या बापातावन देवून येतात म्हूण तो सांगता. तर आमी कितें करी जाय? आमी हांगासर आखरेक सांगता देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ लेखता तो धर्म हो आमचो धर्म देव बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता आनी हांगासर आसा अनाथांक विधव्यांक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वश्यांतावन अभलेशांतावन पयस रावचें. हेरांच्या गरजांक पावचें म्हळ्यार हेरांचो पेल्याचो मोग करचो आनी आपणाच्या स्वार्थांतावन पयस रावचें, अभलेशांतावन पयस रावचें. आनी हांगासर ताच्याक पयलें बरयलां देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. ह्या कारणा पासून देवाचें उतरांत आसा पेल्याचो मोग कर, दुस्मानाचो मोग कर, पेल्यांक दी, पेल्यांचें बरेंपण पळय, तुजें काळीज सांबाळ, तुजें तें मोग बर असलें बरें उतर आसा देखून तें उतर नम्रतेन खालत्या काळजान स्विकार करचें पयलें गरजेचें आनी त्या उतरा प्रकार हांवें करी जाय म्हणून तो सांगता. देवाचें उतर नम्रतेन घेया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. आनी हें उतर जावन आसा सोडवणेचें, हें उतर जावन आसा जिवीत दिवचें आनी देवाचें उतर आमकां सोडयता. आनी देवाचें उतर 2 दरेच्या तलवारी बरें बनवून हेब्रेवांक बरयल्लो बूक अध्याय 4 ओळ 12 सांगता. आनी तें उतर म्हजें तें रिकतना तातूंत आसलीं उतरां म्हज्या काळजांत हांव खसयतना म्हजें काळीज मोगान भरलेलें जाता, पवित्र जाता, नितळ जाता. देवाचो हात म्हाका सांबाळचें म्हाका दिसता, कुडीच्या दोळ्यांक न्हय तरी आत्मीक दोळ्यांक दिसता. देव म्हजें तें आसा म्हणून म्हाका बोगनां येतात आनी हांव देवा बरी जावंक, देवाच्या सेवेंत, देवाच्या मोगांत बरोवंक हांव प्रयत्न करतां. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, आमी जें कितें खाता तें आमकां मेळयना म्हणून, जें आमी सेवता तें आमकां मेळयना. बगार कितें आमकां मेळयता? आमकां मेळयता आमच्या काळजांत कितें भायर वता म्हणून. त्या देखून म्हज्या काळजाच्या भंडारांत हांवें कितें भरलां तेंच भायर येता, दुसरें कितेंच येना. हांवें म्हज्या काळजांत कितें बरी जाय? देवाचें उतर, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. हें सोडल्यार म्हज्या काळजांत राग, मोसोरो, हगें, पिशेपण, आबलेश, बसकाळपण, निंदा, गर्व, दुस्वाट, खोटेपण हांवें तर भरलें सर. आनी मस्त आसा सांगा प्रद्वर, अनैतीक संबंध, सोरी, खूण, साबार पथकां विशयान थंयसर जेजून सांगलां. हें सर हांव भरतां म्हज्या काळजांत, म्हज्यात हांव तेंच भायर येतलें, म्हज्या काळजांत हांव भायर येतलें. म्हजें जेवण हांव कितें खातां तें तोंडांतल्यान भायर येता आनी तोंडांतल्यान भितर येता आनी भायर येता म्हणून जेजू सांगता. त्या देखून कितेंच मेळयना. हांवें म्हजें जेवण कसलेंय तूं घे, तुका कितें पसंद आसा तूं घे, पूण तुज्या काळजांत जर मोग, हेरां विशयांत बरें उतर, एक बुजवणेची 2 उतरां, समाधानाची 2 उतरां घरांत येनात तर हेरांक हांव दितां दूख, हेरांक हांव दितां खंत बेजाराय. त्या देखून काळजाच्या थंयसर मुन्याचो बूक सांगता चॅप्टर 4:23 भोव जतनायेन तुजें काळीज तूं सांबाळ, कित्याक तातूंत आसात जिविताच्यो झरी. जिविताच्यो झरी थंयसर आसात देखून हांवें नितळ काळजान म्हजें काळीज म्हजें हांवें सांबाळी जाय. आनी ह्या काळजांत हांव वळटा बरेंपण, संतोश, समाधान, सोंसणिकाय, सोडधड आनी बळेपण. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें किर्तन आमकां सांगता कोण देवाक पळयत म्हणून, कोण देवा हुजेर रावोंक शकत. नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो, फटकीरपणाचेर आपलें मन दवरिनासलेलो आनी सपूत घालन हेरांक फासयनासलेलो, ताका मेळटात सरेस्पराचे आशिर्वाद आनी तो देवा मुखार रावोंक फावो जाता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, 3 संगती उडास दवरया. देवाचें उतर जिविताची झर जावन आसा आनी तातूंत आटापूण आसा मोग,
तें उतर आमी आयकुया आनी त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करया. आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी देवाचें उतर जियोंक प्रयत्न करया आनी अशें आमी देवाक लागशिल्लीं जावंक प्रयत्न करया. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रायेक देवाताय आमी उसारया. एकच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार आनी एका सौम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैंबाचो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरे ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलेताकाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसेबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपजला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो, एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेली सभेक सत म्हणटा, पातक्यांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्रस्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. सदांच आमचें काळीज आनी मोन देवा थंय व्हरूंक आनी तशेंच आमच्या भाव भयणीच्या मोगान बरोवन सेवा करूंक कृपा मागून आमची मागणी आनी ते सेवा आतां बापा मुखार उबारया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेची जतन घेवच्या आमच्या पापा साहेबाचेर, गवळी बापांचेर, याजाक, धर्मीक भावा भयणींचेर तुजी दाराळ आशिर्वादाक घाल. तांच्या मिसां वावरान तांकां येवच्या सर कश्टांक अडकळींक फूट करूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांक, सरकारी अधिकाऱ्यांक तुज्या कृपे बेसावांनी बर. जात कात धर्म तशेंच स्वांत फायदो लेगीत आसता. देशाच्या आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर तांचो वावर करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीचे पिडेक वळख जावन कश्टांनी आसच्या आमच्या भावा भयणींचेर तुजी कणवळेची दिश्ट घाल. तांचे दुखींतले तांकां तूं निबार. तांच्या भावार्थान तेरासण सांबाळूंक तांकां आदार दी. तांची जतन घेतल्या समेस्तांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारी कुशालायेक वस्तूंक लबदून वायट सवयांक बली जावन तुजे तावन पयस केल्ल्या सर आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांच्या जिवितांत तांणी बरें विंचून जैताच्या मार्गार चलूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी जमो जाल्ल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. एकवटाच्या माया मोगाच्या स्पिरितान फिरगसकुटां बांदूंक एकामेकाच्या गरजांक पावूंक सर्गींच्या रजाचें खरें नागरीक जावंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. सर्गींच्या बापा, आमी तुजे मुखार दवरलेली सर मागणी तूं स्विकार कर. ह्या संवसारी जिविताच्या पयना वेळार वायटाचे वाटेक पाट करूंक, सर्गींच्या राज्याची वाट धरूंक आमकां तुजो सांगात लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Give
कानिको तुझ्या पायांतळा मानून दयी गिरत्यो बापा आमच्या मुगाला सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका गुंडो वासो मनशा वावरान केलो मेंतो दिलो करतो आमकां जिविताचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातींतलें बलिदान आपल्या मनातली महिमे आमच्या आनी त्या पयसुपेच्या जावा जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णकायेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगता. बागार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कोचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dălparan susăvesc por tu. Sărcanii somsa burla tuja, voi pava. Un sărghi tu cace, un sărghi तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे un सर्गी तुकाचे un सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गोट पर गोटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मारता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही उतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट जनतांतल्या समेस्तांक तुजें पजळीत म्हाका मोडपणांक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे मे संगती भगवान धर्मदास भगवान जोजे तुजो पती भगवान धर्मता आनी सरकारान तुका बऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमांक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी दिसान दीस देवाच्या मोगान बरोवन एकामेकाची सेवा करूंक जाय आसची कृपा मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पळय सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे मित्रांचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. राव तूं जेजू कश्टान मोच्या पाव तूं जेजू. ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये स्वादिक जेजू, ये मोगाळ जेजू काळजान मोच्या राव तूं जेजू कश्टान मोच्या पाव तूं जेजू. ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद चडत वसो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसा. बोन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब जॉन पिंटो तशें फादर जोसेफ डिसोजा हांकां तुमचे नांवें दिनवास. आज म्हयन्याचो पयलो आयतार संजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत
सोम्या संगीत 3 वरां ह्या नांवाखाल कॅरिझमॅटीक मागणी विधी आसा. तशेंच बुधवारा दीस 7 to 8 वरां पर्यंत मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट सर्व कुटुंबां पासून मागोवन एक विशेष आराधन मांडून हाडटात. येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार मोंती सायबणीचें नोवेन आसा देखून हांगासर सक्रामेंताचें आराधन आसचें ना. आयताराच्या मिसांत थोडी बदलावन आसा. गवळी बापाच्या नव्या मार्गदर्शना खाल सप्टेंबर 15 उपरांत आयताराचें एकच मीस आसतलें. तें जावन आसा 7:30 वरार. पयलें मीस आसचें ना सप्टेंबराच्या 15 तारखे उपरांत. येवचो आयतार मोंती सायबणीच्या फेस्ताचो दाबाचो आमी संभ्रमतांव. त्या दिसा 2 मिसां आसतलीं हरशेंचे बरीच. पयलें मीस 6 वरार आनी उपरांत 7 वरार कार्मेल सायबणीच्या ग्रट्ट्या लागसर कणशी बेंजार आनी फुलां अर्पण आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान हांगासर आसतलें. आज सांजेर 9 आसचें ना. आतां मीस जाल्या उपरांत 7:15 7:15 9 आसतलें. त्या उपरांत दुसरें मीस. येवचो आयतार मोंती फेस्ताचो आयतार जाल्ल्यान त्या दिसा सांजेर हांगासर पवित्र सभेचें मागणें आसचें ना. देव बरें करूं. निमाणे बेसांवा खातीर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुका. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो पासारू कृपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो पासारू कृपा दी म्हाका. धन दिव्याचे कितें पातये नासता. तुझे सोम्या आमी पातयेता. पुस्तक दोनी कितेंसले की नासता. दैवी कुथार तुझे गाजयता. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका. मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरया आशिर्वाद दिवं आमकां. बगे क्रिस्तुचे कुरवे निवारक आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.